कॅश फॉर जॉब केशींनी ज्यो अटक जाल्या तातूंत एक गजाल बरी घडल्या ती म्हळ्यार लोकांक संदेश केला। पैसे दिले म्हूण काम जायना, लोकूय म्हण बाबडे पैसे काडटा आनी दितात। लोकांनी सादूर रावपाची गरज आसा म्हूण राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे उलयला। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। एक गोष्ट आसा की पयल्या वेळाचेर ह्या विशयाचेर मुख्यमंत्र्यान स्वता केसी जे कोण इन्वॉल्व आसा तेंचे रजिस्टर्ड केल्ले करपाक सांगिल्लें आसा आनी पुलिसेन त्या संदर्भातले वेगवेगळे कोणे जे हातून इन्वॉल्व आसा तांकां धरिल्ले आसा आनी त्यामुळे कशें आसा की ऑपोजिशन वेगवेगळे विशय घेवन वेगवेगळ्या हाचेर उलयतात आनी त्यामुळे तातून हें ना, कारण स्वता मुख्यमंत्र्यान सांगिल्लें आसा की फ्री ऑफ जे कोण कल्प्रीट आसात तांकां अरेस्ट करता तेंची अरेस्ट जाल्ली आसा आनी तुमी तातून अशें एकूय कडेन कोणेच जेंकां हें जालें अशें म्हणूना न्ही की ते कोणे तरी आमदाराक पयशे दिले अशा पद्दतीचो विशयच ना न्ही हे जे आसा की भायले भायर कोण तरी पयशे एक बरी गोष्ट जाली की ह्या निमित्तान अशे जे कोण करणारे लोक आसा ते हाच्या नंतर लोकांच्या लक्षांत येतलें की हे भलतेच मनीस आसात की ज्यांचो संबंध कांय ना पॉलिटिशियना कडेन, पूण भायले भायर लोकांक आश्वासन येता आनी पयशे घेतात आनी त्यामुळे लोकांनी त्या संदर्भात अलर्ट रावचें। पयशे दिले म्हूण काम जायना ह्या संदर्भात एक बरी मॅसेज, पॉझिटिव्ह मॅसेज ही संबंध लोकां पर्यंत पाविल्ले आसा। त्यामुळे गोंय अशें न्ही कोणे तरी हाचेरूय रेल्वेनूय जॉब दिता म्हूण घेतले, कोणे नेव्हीनूय लायता म्हूण घेतले, म्हणजे वेगवेगळे हातून लोक कशें जाता की लोकूय बाबडे काडटा आनी दितात। त्यामुळे लोकांनी ह्या संदर्भात अलर्ट रावचें आनी खरें म्हणत जाल्यार मुख्यमंत्र्यान एक तो बरो इनिशिएटीव घेवन तांकां तेंचेर कारवाई करप जें आसा तें पूर्णपणे पुलीस डिपार्टमेंट